सातवो भाग दक्षिण भारतान फ्रांसीस शावेराची मिसावाची कार्यावळ। सगळ्यांक नमस्कार। आमच्या आदल्या भागांनी आम्ही सा फ्रांसीस शावेराच्या गोंयांतल्या मिसावाच्या वावराची आणि ताणें इस्कोलां आणि हॉस्पिटलां स्थापन केल्ल्याचो अभ्यास केलो। आयज आमी शावेराच्या जिविताच्या एका गरजेच्या विशयाचेर खोलायेन पावलां मारतात। दक्षिण भारतांतल्या ताच्या मिसावाच्या वावरांत जंय ताणें हो वाठार भोंवलो आनी सुरवातेचो प्रचार करपाक आव्हानां आनी ताका यश मेळ्ळें। शावेराची दक्षिण भारतांतली भोंवडी। दक्षिण भारत सांस्कृतीक विविधतायेन गिरेस्त आनी जिवंत समाज। फ्रांसीस शावेराच्या मिसावाच्या वावराक लक्ष केंद्रीत करपाचो एक म्हत्वाचो वाठार जालो। ताच्या प्रवासांनी ताका दक्षिण भारतांतल्या वेगवेगळ्या प्रदेशांनी व्हेलो। शावेर विंगड समाजा कडेन संबंदीत जालो। क्रिस्तांव संदेश आनी शिकवण वाटपाचो ताणें यत्न केलो। ताणें प्रचार केलो आनी क्रिस्तांव समाज स्थापन केलो। थळाव्या लोकांक मदीं वावाट वाडपाक पसंत दिली। सुरवातेचो वावर करपाक आयलोलीं आव्हानां। शावेराक जायत्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें। विंगड धर्मीक आनी सांस्कृतीक प्रश्नांक लागून क्रिस्तांव संदेश पावोवपाक आनी लोकां मदीं मान्यताय मेळोवपाक आडमेळी आयली। थळाव्या लोकांक समजून घेवप आनी तांकां गुंतवप। ह्या प्रदेशांतल्या तांच्या पद्दती प्रमाणें शावेराणें सांस्कृतीक, भाशीक आनी धर्मीक गुंतागुंत समजून घेवपाचो यत्न केलो। दक्षिण भारताच्या समाजान थळाव्या लोकां कडेन संपर्क सादपाक आनी तांची परंपरा समजून लोकां मदें आपल्यो पद्दती रुपरुपीत करून आदर्श मूल्यांचेर आदारून बांदपाचे ताणें यत्न केले। क्रिस्तांव धर्म शिपडावपाक यश। आव्हानां आसून लेगीत शावेरान क्रिस्तांव धर्माच्या प्रसारान यश मेळयलें। ताची शिकवण आनी लोकसंख्येच्या कांय वर्गांत मिसळ जावन दक्षिण भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी धर्मांतर आनी क्रिस्तांव समाजाची स्थापणूक जाली। शावेराच्या मिसावाच्या वावराचो समाजीक आनी सांस्कृतीक परिणाम। शावेराच्या मिसावाच्या वावराचेर धर्मा भायर चड परिणाम जालो। ताचो परिणाम ह्या वाठारांतल्या समाजीक आनी सांस्कृतीक कापडाचेर जालो। नव्या धर्मीक पद्दतीचो आस्पाव जालो आनी ह्या वाठारांतल्या सांस्कृतीक विविधतायेन योगदान दिलें। दक्षिण भारतांतल्या शावेराच्या मिसावाच्या वावराचें दायज। दक्षिण भारतांत शावेराचो प्रभाव खोलायेन आशिल्लो। ताच्या योगदानाक लागून ह्या वाठारांत क्रिस्तांव धर्माच्या अस्तित्वाची बुन्याद घाली। ताणें स्थापन केल्ले समाज फुलवत रावले। आव्हान आनी यश। शावेरान सगळ्या आव्हानांक नेटान फुडो केलो। आयच्या दक्षिण भारतांत क्रिस्ती समाजाची स्थापणूक शावेरान आपल्या वावरा विशींच घडोवन हाडली। आव्हानां आनी यश हे दोनूय गजालींक भर पडली। क्रिस्ती संदेशाचो प्रसार करूंक ताच्या समर्पणाक लागून आडमेळी आसून लेगीत क्रिस्तांव समाजाची स्थापणूक जाली। ह्या भागान म्हजे बरी आयलोल्या पासत तुमचे उपकार। येवपी भागांनी आमी शावेराच्या फुडल्या भोंवडेचो अभ्यास करतले आनी ताणें आपले मिसांव चालू दवरतना हेर प्रदेशांनी ताका मेळिल्ल्या आव्हानां आनी यशाचो खोलायेन विचार करतले। 8व्या भागाक पळयत रावात, जंय आमी शावेराच्या आशियांतल्या प्रवासाची आनी त्या प्रदेशांनी क्रिस्तांव धर्म शिपडावपाक ताका मेळिल्ल्या आव्हानाचेर लक्ष घालतले। देव बरें करूं।